थैंक यू। विजिलन्सचा फोन मारतो इथं भितर पळया कोण आलं तिथं कितें करतालो कितें म्हणल्यार आमची हिंग शेअर्स घेवपाचे मार्केटींग कसले तू भायर ती हाडून कितें करतालो फाटी हांव पळय मुखार आसलो मग तुमच्या आं मुखार आतां तू फाटी कितें करतालो तुमी पळयला म्हाका हांव थिंगा आसलो मुखार हिंगा असो पळयतालो गाडी हांव 600 रुपया दिले 600 रुपया आत्ता कोणाक म्हाका हय कोणा विचार म्हणतो हाडान विचार हाडान विचार हय अरे विचार म्हणल्यार हांव येवन गेला तो खबरूच ना विचार कोणाक विचार कोणी 600 तुमचे पैसे हांगा चेक तुम्ही आता एंट्री केल्या मरे गाडयांच्यो मागी ना माझी फ्रुट्सां गाडी येता पळय हांगा तुजी फेडरेशनाची हय हय आरटीओ खंय पण फेडरेशन हे नाही मार्केटिंग बोर्डाचे नेटवर्क आसा सारको नाच जाल्या परते हांगा येवपाचें कारण म्हणल्यार आतां इतली परिस्थिती जाल्या हांगा की ते पोळ्या नाच जाल्या ते मोठे ट्रक ड्रायव्हर हांगा तोडपडटा तो परमिटाक रावला तो पेपर घेवन गेला तो पेपर कोण सायन करून दिना तो थंय येवन रावला आनी थंय फुडें पुलीस स्टेशनाक फोन मारून सांगलें ट्रक ड्रायव्हरा वाटेर की तुमी पयशे दिवं नाका म्हणून चॅकपोस्टार ते येतात आतां भिवून पळयता ना आमकां देना नाही करून तो कितलो वेळ जालो हांगा उबो रावलो खंय रे आरटीओ वाले खंय ते गेले खंय तरी ते कळना म्हाका म्हणजे तर पोस्टूच सोडून पळय सोदया चलो ढूंढते सायन करके देना भाई ताका सायन करून दिया मरे जेवता जाल्यार कोणी कांय करप ना जेवता जाल्यार ओके किसको देने को बोला है 200? इधर रख के जाता है तुम लोग? कितना रखता है? कितना रखता है इधर? 50 रुपये अभी 200 बोल रहा था 50 100 रख के जाना कंपल्सरी आज रखा नहीं आज लेने वाला नहीं है तुम्ही किती चेक करून घेता ते काय चेक करना गाडयो चेक करता न्ही फ्रुट्साचे पळय नॉर्मली फ्रुट्सचे येता पळय ताचें बिल काय आसना पक्का बिल आसना पूण ताचें वेट तुका कशें कळटलें जो पर्यंत गाडये तूं पोवचो ना तुका वेट कसो कळटलो दोन टेबल आसा पेपर आहा पूण कोण ना म्हजें काम करपी हांगाच्यान ते नाच जाल्या ही कलेक्शन ताका करप आसता स्टॅम्प करून दिवपाचें आसता ताका ते व्हडले कट दवरला तो कोण जेवता म्हणटा फाटल्यान गाडयो कितें नाटक काय कळना स्टाफूच ना जालो हांगाचो फूल फेडरेशन म्हणून कितें आसता फेडरेशन कितें म्हणून करपाचें कळना म्हाका ते फेडरेशनाक कसलो अधिकार गाडयो हांगा हाडून जर पळोवपाचो तरी अधिकार जाल्यार पळया पूण गाडी येता पयशे दिवन वता पयशे दिना जाल्यार गाडी ओपन करपाक लायता गोल्ले ओपन आपूण गोल्ले घालून लक्ष आसा पयशे आसा 50 रुपये सगळ्या कडल्यान पळय पयशे कसले हांगा पयशे आसपाकच जायना अरे बाबा हे कितें रे हे बाबा ना हांव हात लायना फक्त दाखयता हे कसले पयशे काडपाक ये चलता है तो 500 ही देगा 100 रुपया देगा रेगुलर में आज फ्री है भाग गए सब आप टीवी पे हो चलो 100 भी नहीं चलेगा समझ नहीं आया अभी तक आपको जाइए जाइए आज फ्री है तक उधर आपका कुछ स्टैम्प वैम्प करने का है तो लेके जाओ उधर से ऐसा कुछ देने का नहीं है डब्बा गाड़ी आज से 200 बजे
उधर दिया कि नहीं? उधर दिया कि नहीं? अभी एक बात बोलो तो इससे आपको कोई इसका सिग्नेचर चाहिए, इधर से कोई सिग्नेचर चाहिए? नहीं चाहिए। चलो सिग्नेचर आरटीओ का चाहिए तो ले लो। आरटीओ सिग्नेचर लेता है। उधर का कुछ ऑफिशियल करने का तो मैं कोई नहीं हूँ, मैं आपको बस ये दिखाने के लिए किया है। जो अगर सिग्नेचर विग्नेचर किसी का चाहिए तो लेके जाओ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो ले लो तो करा। हांव फक्त त्या खुर्चेर बसलो, त्या खुर्चेर हाडून ताणें पयशे दिले, ताका सांगलें आयच्यान 100 नी 200 लागतले, कांयच केलें ना। हांव फक्त त्या खुर्चेर बसलो आनी ताका सांगलें पेपर दिले, म्हणलें 100 दिले, आयच्यान म्हणलें 200 लागतले, दिले काडून। आनी आतां कळटा आसतलें ते पयशे कसले PI येता पळय। आय ऑल्सो ट्रायंग टू कॉल विजिलन्स येवनी हांगा आनी कितें जावनी आनी एक टायम ते पयशे टॅली जातले, आयची टॅली मेळटली, टॅली येतले। टॅली चला ना तुझे ऑफिसार पयशे टॅली जायना जाल्यार बँक डिसायड करूं। फाटले वर बरो जालो तो नाचला, नाचल ते हांव बसलो पळय ते तो पयलीं घेवन पळयलो, पूण आतां ते नाच जाल्या अशें सांगून वचप म्हणल्यार इट इज नॉट द रायट थिंग। कित्याक सांगलें तें म्हाका कळना। आतां आमी एक्चुली थंय फाटल्यान वचूंक नाशिल्ले, देन ते वेंट आनी ताणें तें हें पळयलें, ड्रॉवर बंद केलो ताणें। आतां याद थंयसर ड्रॉवर ओपन आशिल्लें, आतां बंद करता बसून गेलाय, पळयल्यार कळटा। म्हाका तुमीच कर ओपन, कितें नाजाल्यार तें मागीर म्हणपा नाका आमी केलें। दोनाय हातून पयशे आसा? हय, आमचे तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा, त्या जळारान जे पयशे आसा ते कावंट करा, आज चलता है। आनी तुमी वेळ म्हाका जाल्यो आणि तुम्ही रिटर्न दिया किती गव्हर्नमेंट ऑफिस आहे ओके ते म्हाका रिटर्न दिया किती सर आमचे फुड्यान तुमी कावंट करा। हां भायर दिया ते पयशे कितें आसा ते हय आमी तुमकां कंप्लेंट दिता, ऑफिशियल हांव एक कंप्लेंट करता, पेपर मेळटा। पेपर आसली नाही लागला ठीक बाहेर घ्या, बाहेर घ्या। तुम्ही राहा नाही बाहेर राहा मुगली कोण आलो ते कोण आलो ओके गिरायक येता तो धाडलो पळय तो थंय रावता आनी धाडटा परतो। टॅक्साचे पयशे घेता तू डेली घेतालो न्हू, तो तुका दिवपा आयला पयशे डायरेक्ट। तिने परमिट किती धाडूंक ना, फायल धाडूंक ना, किती धाडूंक मागीर तो आनी एड्युकेशन कशें घेतालो तर तू पयशे? हांव टॅक्साचे पयशे घेता खंय पासून खंय खंय पासून टॅक्साचे आनी पयशे पयशे खंय घेतालो तर? हां बाकीचे पयशे खंय घेतले? बाकीचे हांवें घेवंक ना कसले पयशे हांवें टॅक्साचे पयशे घेतले। कौन सा पैसा देना है पहले? किसका क्या चीज़ का पैसा चाहिए? गाड़ी का टैक्स का पैसा है कि ऐसा ही कौन सा पैसा? ऐसा ही माल का पैसा कितना? 200 रुपया 300 रुपया हर टाइम देते हो आप? उसी को हमेशा आते हो इधर? अभी दे दो उसका रिसीट देते रहो नहीं रिसीट ऐसे फेडरेशनाचे थंय 100 ते बी कितें फ्रुट्स बीट आसा जाल्यार ते 100 200 300 करता नाल्यार गाडी चॅक करपाक लायता।
पुलिसार थंय आउटपोस्टार जो ओपन आसा थंय 200-400 नोटी हांवें दिल्ल्यो ते आत्महत्या दिल्ल्यो ते सायडीन ते नोटी हांवें दिल्ल्यो आतां या हांगा तुमी कोणी रावले जाता आमचे यूथ विंगाचे आनी आमचे संदेश बाब आमचे यूथ विंगाचे लोक हांगा कसले ना ह्यो भायर रावले तुमी मेळटले ट्रक देंवता ते पयशे घेवन देंवता ते सगळे मेळटले हांव ट्रकारूय बसून आयलो तांकां हमेशा रखते हो पैसा ऐसा हमेशा रखते हो मला रोज पैसे देतो तसे कशाकरिता ठेवले ते पैसे एंट्री 50 रुपये हर नेहमी असतात नेहमी ठेवायला लागतं तुम्हाला आणि त्याची रिसिप्ट काय भेटत नाही चलान काही नाही फक्त ठेवून जायचं आरटीओ काय ना एंट्री करपा गाडीची इट्स नॉट टॅक्स हे ते काय नाही 1,500 कसली गाडी ती तू येईल कसली गाडी बॉक्स साईट आसा बॉक्स साईड प्रत्येक गाडयेचे कितले प्रत्येक पैसे गाडयेचे? एक ट्रकाक 1,500 आता हे आता पळय ए पळय तो ताका सांगता वचून थंय कितें करपाचें तें अय बाबा हांगा यो हय हांगा यो लज धर रे मातशी हांगा यो लज धर रे कितें सांगता का तू काय सांगना कितें सांगला आपको क्या बोला इधर आओ आपका क्या लेके आया क्या बोला हाँ? क्या बोला वो और क्या है आदमी क्या है क्या देने का इधर कितना पैसा देते हैं सच बोलो तुमको कोई तकलीफ नहीं है कुछ प्रॉब्लम नहीं है 100 रुपया वो क्यों देना पड़ता है पर इस रिसीट देता है एंट्री का किसको देता है बोलो आ जाओ बोलो किसको देते हो आ जाओ अंदर आ जाओ जल्दी आ जाओ जाओ किसके पास देते हो बोलो जाओ जल्दी अमित खड़े तो किसके पास देने का इधर हाँ कौन बसता आपको जगह कौन बसता तो कोई ना अबे इधर देने का एंट्री देता है आप रेगुलर आते हैं रेगुलर रोज देना पड़ता है विदाउट रिसीट हर बार 100 रुपये ही लेते हैं ये मार्केटिंग पैसा लेते इधर मार्केटिंग प्रैक्टिस हे 100 रुपया मार्केटिंग ताका काय धंदो ना काय ना तांची गाडी नाल्यार 100 रुपया दिना जाल्यार गाडी हांगा दवरता चॅक करता फूल काडूंक लायता ते सगळे सोडून बांदपा खातीर त्रास नाका म्हणून बाबड्या ती 100 रुपया दिता हे हांगा 100 रुपया थंय 1,500 कमीत कमी ह्या व्हडल्या गाडयेचे आरटीओ हांगा सस्पेंड झाला इधर नहीं त्यांनाही पैसे घेतात उधर कितने देते हैं इधर 100 रुपये और उधर कितने देते हैं 50 आरटीओ में कितना देता है 100 रुपया उधर 50 सर ये खिड़की है ना बाजू में। इधर नहीं सर नहीं चलो चल तो म्हणजे ते हाणें 1,500 घेतलं ताजे आता किस चीज का पैसा दे रहे हो? आपको कुछ नहीं, आप बताओ किस चीज का पैसा दे रहे हो यहाँ पैसा पे? कौन सा दे रहे तो अभी म्हाका सांगला मरे तुवें आं कितके दिता 20-30 आत्ता म्हाका 100 म्हणटालो सारखे सांग दे रहे उसको दे दो उसको मतलब किसको देना है नहीं कुछ तकलीफ नहीं होगा तकलीफ कुछ नहीं, इधर रखना पड़ता है साहब। इधर रखते हो ऐसा रोज ऐसा देना पड़ता है अभी कितना दिया अभी 100 अब हमेशा आते हो इधर हाँ एक बार आते हैं हर रोज देना पड़ेगा आने का हमको काम नहीं, हम पहली बार आए कौन आता है उनको कुछ काम इधर कोई रहता तो हम देखे जाते थे वो हमको मालूम तुम बिचू नाम का है वो हम क्या इधर आज कोई नहीं, कोई भी नहीं ना बाकी रखने का इधर ऐसा ही हाँ ऐसा रखे जाते हैं क्यों एंट्री करके जाते हैं हमको नॉलेज दिया हमारी ड्यूटी करेगा मैं रोज देता हूँ ऐसा आने का टाइम देते हैं सर आने के टाइम पे
टेबल कोई पे नहीं रहेगा तो आप पैसा रख के जाते हो। टेबल पे रख के जाना पड़ता है। कितना 40 रुपया के 20 20 रुपये 20 रुपये क्यों? ओके थैंक यू। चांगले फोन करून तुझं क्या बोला देने का नहीं आज छुट्टी देने का है तो देना है ना, मालूम देना नहीं है। मेरे को। देना नहीं है मेडिसिन है तो क्या हुआ? रिसीट नहीं चाहिए, रिसीट नहीं चाहिए, रिसिप्ट तो नहीं लेते, देता नहीं। ऐसा ही देता है हमेशा। डेली कौन रहता है इधर? कौन कौन रहता है इधर? नहीं तो पहली बार आए हैं। तो क्या आपको किसको देने के लिए बोला है सर? RTO बोर्ड में। लो चलो आज फ्री में बता दिया आपने मेरे को, ये वीडियो बना रहे इधर, आप पैसा देते मैं पैसा, चलो चलो जाओ जाओ। Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.